नमस्कार, दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। गोंयभर पावसाचो नेट चालूच। सेगीत चौथ्या दिसा उटंगार सरासरी 15 इंच पावस। वचत थंय लोकजीण विस्कळीत। झाडां आडवी, घरां, शेतां, भाटां, रस्त्याचेर बुट्टी चालूच। हवामान खात्याचो आज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट। अरबी दर्यांत चक्रीवादळाची स्थिती जाल्या ते आनीकूय खर जाता गोंयांत अलर्ट। सेगीत तिसऱ्या दिसा राज्यात पावसाचो उटंगार सुरूच। 72 वरांत खंय 13 इंच पावस पडला। हवामान खात्याचो राज्याक आयज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 24 ते 28 तारीख मेरेन येलो अलर्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट आज के लिए और कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दिया है। उसके बाद हम येलो अलर्ट नेक्स्ट 5 डेज के लिए बोल रहे हैं। तो आज का जो ऑरेंज अलर्ट हम जो बोल रहे हैं उसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल मेनी प्लेसेस ऐसे हमने बोला है। तो गोवा के बहुत सारे जगहों पे हेवी और वेरी हेवी बारिश होने की संभावना है। ये जो वेरी हेवी और हेवी जो बारिश की जो संभावना हम बोल रहे हैं ये 24 घंटे में बारिश हम बोल रहे हैं, नॉट स्मॉल पोर्शन। और उसके साथ विंड हम 50 to 60 एंड गस्टिंग टू 70 किलोमीटर, ये विंड की वार्निंग हमने नेक्स्ट 2 डेज के लिए दिया है। एंड उसके बाद हम हेवी रेनफॉल के ऊपर शिफ्ट करें। सो ये नेक्स्ट 7 डेज तक हमारे गोवा रीजन के ऊपर इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है वेदर डिपार्टमेंट से बोली है। सेम ये इन्फॉर्मेशन हम 18 तारीख से कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं। एंड एज पर ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते करते टिल नेक्स्ट 7 डेज, आज से 7 दिन तक आगे इसका ये इम्पैक्ट हमारे गोवा रीजन के ऊपर हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल इस 7 डेज तक हमारे ऊपर रहेगा। अरबी समुद्रात चक्रीवादळाची स्थिती जाल्या ते खंय आनीकूय खर जाता। खास करके जो काल का जो चक्रवात संचालन बना हुआ था, खास करके अगर देखा जाए उत्तर कर्नाटका, जो हमारा खास के पूर्व केंद्रीय अरब सागर उसके सटे हुए उत्तर कर्नाटका और गोवा तटीय इलाकों में जो चक्रवात संचालन बना हुआ था, उसके चलते आज सुबह एक हमारा निम्न दबाव के क्षेत्र बना हुआ है जो खास करके अगर देखा जाए पूर्व केंद्रीय जो है अरब सागर उसके सटे हुए खास करके कोंकण गोवा तटीय इलाकों में ये बना हुआ है। अगले जो ये धीरे धीरे उत्तर के दिशा में बढ़ेगा। अगले 36 घंटे में ये अब्दाब क्षेत्र में बनने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। सध्या मुरगांव बंदरावयले सगळी ऑपरेशन्स बंद केल्यात। जाय त्या वाठारांनी घोग्यांनी पडपी पावस, नेटान मारपी वाऱ्याक लागून झाडां हुमटली, घरादारांनी उदक भरिल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत। सावयवेऱ्या फोंडच्या भाटात आंबाड्याचे झाड पडून एकली बायल जखमी। आंबोली गोय रस्त्याचेर पालसाण कोसळ्ळे, येरादारी आडकून पडल्या। पेडण्या रस्त्यांचेर उदक भरलाच पूण कांय काळांनी रस्त्याचेर माती व्हांवन आयिल्ल्यान येरादारीक त्रास। म्हापशेच्या भाजी मार्केटा लागीं आशिल्ल्या एका इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळो। पिर्णा रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या 5 गाडयांचेर आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां। मेर्शी सर्व्हिस रोडार पावसाक लागून पडिल्ल्या फोंडाऱ्यांत स्कूटर वचून एकलो पडलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कर्नाटक गोंयचे दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो जाला। गोंय, कोकण, महाराष्ट्र वाठारांत वादळी वारे आनी मोठ्या उटंगाराचो हवामान खात्याचो अदमास। कर्नाटक आनी गोंयच्या दर्यादेगेर तयार जाल्ले डीप डिप्रेशनाचो प्रभाव वाडटा आनी खर जाता। फुडल्या 36 वरांत आनीक खर जातलो, गोंय वेधशाळेचो संचालक सांगता। फुडले 2 दीस दाट उटंगार, 6 ते 7 दीस दाट पावसाचो अदमास। The low pressure area today morning has formed over east central Arabian Sea of South Konkan and Goa coast, and we are anticipating likely to move nearly northward and intensify further into a depressor during next 36 hours. Due to this weather system, we are anticipating heavy to very heavy rainfall likely to continue over west coast, that is Gujarat, Konkan, Goa, Karnataka and Kerala coast during next 6 to 7 days, with possibility of isolated extremely heavy rainfall that is amounting more than 20 centimeter over Konkan and Goa till 24th and over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra on 24th May. बहुत सारे जगहों पे हेवी और वेरी हेवी बारिश होने की संभावना है। ये जो वेरी हेवी और हेवी जो बारिश की जो संभावना हम बोल रहे हैं ये 24 घंटे में बारिश हम बोल रहे हैं, नॉट स्मॉल पोर्शन। और उसके साथ विंड हम 50 to 60 एंड गस्टिंग टू 70 किलोमीटर, ये विंड की वार्निंग हमने नेक्स्ट 2 डेज के लिए दिया है। एंड उसके बाद हम हेवी रेनफॉल के ऊपर शिफ्ट करें। सो ये नेक्स्ट 7 डेज तक हमारे गोवा रीजन के ऊपर इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है वेदर डिपार्टमेंट से बोली है। सेम ये इन्फॉर्मेशन हम 18 तारीख से कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं। एंड एज पर ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते करते
टिल नेक्स्ट 7 डेज, आज से 7 दिन तक आगे इसका ये इम्पैक्ट हमारे गोवा रीजन के ऊपर हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल इस 7 डेज तक हमारे ऊपर रहेगा। सारी चांसेस वगैरह अभी हमारा एडजॉइनिंग कोस्टल कर्नाटका एंड गोवा, ये जो रीजन है अरेबियन सी का, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो गया, उसको वो फर्दर इंटेंसिफाई होगा एंड इंटेंसिफाई को डीप डिप्रेशन की तरफ बनने की अभी हम आज बनने की संभावना है। उसकी अपडेट होगा, वो हम रेगुलरली आपको अपडेट करेंगे। उसके बाद वो फर्दर इंटेंसिफाई जैसे जैसे होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। नॉर्थ गोवा अभी अगर देखेंगे अभी जो 5 बजने के टाइम तो नॉर्थ गोवा और वहाँ पे विंड्स ज़्यादा होने थे, साथ ही साथ बारिश होने के, बारिश भी वहाँ पे मॉडरेट हो गए थे। वैसे उसका जो शॉर्ट अलर्ट्स बोलते हैं उसको, मीन्स नाउकास्ट वार्निंग, नेक्स्ट 3 घंटे में क्या होगा उसके अलर्ट्स ऑलरेडी इशू किए गए हैं। सो मोपा एयरपोर्ट, साथ ही साथ जो अपने जो नॉर्थ गोवा के जो डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ गोवा के जो प्लेसेस है वहाँ पे अभी बारिश चल रही है एंड उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू रहेगी। कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलांत टॉयलेटांत चिकन धुतानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। लायट गेल्ल्यान पायांनी खंय टमाट चिड्डून बिर्याणीत घालतात। एफडीएन कारवाय करून स्टॉल बंद केला। कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलांत टॉयलेटींत चिकन धुतानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। लायट गेल्ल्यान पायांनी खंय टमाट चिड्डून बिर्याणीत घालतात। आमकां एक इन्फॉर्मेशन अशें आयलें की कोण तरी बिर्याणी करता, हैदराबाद दम बिर्याणी उमट्या वाड्याचेर, आनी ताचो जो रेजिडन्स आशिल्लो तो नियर बाय रावतालो, त्या रेजिडन्साच्या बाथरुमान तो चिकन धुतालो पांयान हें करून, विथ द यूज ऑफ फॉसेट जे आमी WC यूज करता त्या फॉसेटाच्या उदकाचेर तो चिकन धुतालो। सबसिक्वेंटली आमकां दुसरो आनी एक इन्फॉर्मेशन आयलें की तो स्वताच्या ज्या शॉपाचेर टोमॅटो आसा पळय ते शिजयता आनी ताका जेन्ना तेजी ग्रेवी करपाची आसता, लायट जशी गेली की स्वता भितर तो पांयांनी तो माड्डून तो तेजी ग्रेवी करतालो। आनी जो कोण भुरगो ताका ताणें एम्प्लॉयड केल्लो तेच्या पांयांक 5 काय 6 कितें वुंड्स आशिल्ले। सो आयज जेन्ना आमी वचून तेजी शहनिशा केली, आमकां कळून चुकलें की हैदराबाद दम बिर्याणी जो ओनर इतवान शिरोडकर आनी देवान एक कोण तरी तो बेंगॉली कोण तरी तो चलयता। सो आमी सबसिक्वेंटली इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आमी तें बिर्याणीचें टोटल आमी सील केल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वेऱ्या आंबेखंड विजेचो शॉक लागून तरणाटो रवी बिरादर सोंपलो। तो सुकूर रावपी तो ताचे आवयक मेळूंक म्हूण मूळ घरा आयिल्लो। घरांत दारा कुशीक पडिल्ल्या वीज केबलाक तेंकलो। वेऱ्या आंबेखंड हांगा विजेचो शॉक लागून रवी बिरादर ह्या सुकूर रावपी 36 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। तो तेज्या आवयक मेळपाक म्हूण घरा गेल्लो। रवी सुकूर रावता त्या घरांत तेजी घरकान्न आनी 2 भुरग्यां वांगडा तो रावतालो। रवी आदीं मदीं तेच्या आवयक मेळपाक येतालो। काल बेरेस्तारा तो घरांत येयल्लो तेन्ना दाराकुशीक एक वायर जी केबल आसली तेका तो तेंकलो आनी तातूंतल्यान तेका जबरदस्त शॉक लागलो। तो सकयल कोसळटाच आवयन आड्डी मारली। ती आयकून शेजारी आयले आनी 108क आपोवन तातूंतल्यान रवीक GMCत व्हेले। GMCन तेका दोतोरांनी तेका मरण आयलां म्हणून स्पश्ट केलें। घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडाची गोंयचे IAS IPS बरोबर महत्वाची बसका। शिरगांव चेंगरा चेंगरी विशीं चर्चा जाली। गर्देच्या धार्मीक उत्सवाक जिल्लोधिकाऱ्यांचे प्लानिंग सारखें जाय। उदरगत लोकां मेरेन पावोवपाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची, उपराष्ट्रपती उलयलो। बेरेस्तारा राजभवनार ताचे हातान आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत आनी आचार्य चरकाचे पुतळे उक्ते। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर गोंयांत आयिल्ले कडेन ताची IAS IPS वांगडा म्हत्वाची बसका जाली। मेळटा ते म्हायती प्रमाण बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। मुख्यमंत्री सावंतूय वांटेकार जाल्लो। उपराष्ट्रपतीन शिरगांव जाल्ल्या चेंगरा चेंगरी विशीं चर्चा केली।
धार्मिक उत्सवांचे फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंय योग्य प्लॅनिंग करचे, विकास प्रकल्प लोकांमेरेन पावोवपाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची. ब्युरोक्रसी जबाबदारी आणि पारदर्शकता दाखयता. भौशीक सुवेवस्था, शिष्टाचार आणि शिस्त लोकांची मानसिकता बदलू शकता. उपराष्ट्रपतीचो सल्लो. मजगती ब्रेस्तारा राजभवनाचेर ताचे हस्तुकी आयुर्वेदाचार्य सागे सुश्रुता आणि आचार्य चाराका हांच्या पुतळ्याचे उक्तावण जालें. प्राचीन भारतांत वैद्यकीय, वास्तुशास्त्र, गणिताचो गिरेस्त वारसो आशिल्लो. हो वारसो फुडल्या पिळगे कडेन पावपाची गरज म्हूण तो उलयलो. Our Atharved was a gold mine for health, encyclopedic. But we forgot about it in recent centuries. But a big change took place in this country. It defined new set of governance. In the shortest time, largest number of countries supported the move. And now yoga is celebrated in this country. In all countries, it is celebrated in all places where there is sunlight. A gift of Bharat to the entire world for wellness, for health fitness. We could have done it earlier. We did it now. As I reflected on Atharved, we didn't have Ayush ministry. We have it now. These are game-changing situations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 90% मडगावकारांचो आपल्याक उघड तेको. 10% लोकांनी कानान सांगला. दिगंबर कामत आपले काँग्रेस एंट्रीक भिला म्हूण चिराग नायक काँग्रेस एंट्रीक उलयलो. दिगंबर कामतीचो इतिहास खंय पक्षांतराचो. चिराग उलयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी, काँग्रेस प्रभारी ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष आनी गिरीशूय उलयलो. गिरीशाक बायपोलाचो दुबाव. मडगांवां दोन आवाज गडगडटात. लास्ट 2-3 दीस सर एक आवाज म्हणल्यार पावसाचो गडगड. लास्ट 2 दीस गडगड चालू आहा. आनी दुसरो आवाज म्हणल्यार आमच्या मडगांवकाराचो चिराग नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. दुसरो आवाज प्रत्येक मडगांवच्या कोपऱ्यांनी अध्यक्ष मोदय हो गडगडत आसा. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला आमी आतां कोणा बिना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कानान सांगला चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आनी 10 100 जाले. हो शेळलो आनी तो भिलाय बी. कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही आमचे 4 कडेन लोक असतात. सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या. कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना. ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा, आमचें तें डायरेक्ट कनेक्शन ना. आणि म्हाका एक मेसेज दिवपा जाय बाब दिगंबर कामतीक की यू हॅव टेकन मडगांवकर्स फॉर ग्रांटेड. दे हॅव शाउटेड बट यू हॅव तांकां तुवें केअर केलें ना. आनी ही ताजीच न्ही तुमची चूक. कित्याक ज्या दिसाक तुमी पळय ताच्या दारान गेल्या तुमकां एक ते इमोशनल आनी एक जे पळय म्हाका सेंटिमेंटल हांव ताच्या घरांतल्यान भायर सरतना तो म्हाका राग येतालो म्हूण आज कोंकणीन उलयता. नाल्यार हो राग इंग्लिशीन बाब अध्यक्ष हो सांगप शक्य जायना. आतां मडगांव मोडेल मडगांव म्हूण करताय. बोर्ड चुकचुकीत लायता. अरे फाटल्यान रेब्या व्हाळ व्हांवता मरे. डिफेक्शन कितें कळटा. काँग्रेस पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो राम सुशेगाद. तरी तूं 2022 बीजेपीन वता. आतां फाटली हिस्ट्री जॉग्राफी कोणाक खबर आहा. 1985 काँग्रेस तो
94 बीजेपी. सर ही काय मलाच समजत नाही काय ते गिरीश भाई कसे ताकाच मना पटले खंक सोडूच ताक कसे मना पटले कसे त्याने मॅनेज केले दाम बाप जाणार. येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या नव्या ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायनीक टॅक्सी युनियनाचो विरोध. ॲप सिस्टम चालीक लायल्यार खंय मोटर गाडयो आनी टू व्हिलर टॅक्सी चलयतल्यांक त्रास जातले. टॅक्सीवाल्यांक एग्रिगेटर वेवस्था नाका, ते आपले तेच चलोवंक सोदतात. बुधवारा येरादारी खात्यान नव्यो ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स काडिल्ल्यो. उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या वांगड्यांनी हाका विरोध केला. हाचे पयलीं लेगीत ह्या गायडलायन्साक युनियनाच्या वांगड्यांनी विरोध केल्लो, पूण तरी खात्यान कानार केस काडले म्हूण वांगड्यांनी सांगलां. तशेंच मल्टिपल ॲप्स आयल्यार मोटर गाडयो आनी टू व्हिलर टॅक्सी चलयतल्यांक त्रास जातले म्हूण तांणी सुचयलां. नॉर्थ अँड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियनाचे मेंबर्स आमी सगळे. गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 25 आसा पळय त्यो खंय चडशा ड्रायव्हर्स आनी जे ऑपरेटर्स आसा तेंच्यांनी मान्य केल्यो. आतां आमी सांगूंक सोदता तुमकां की आमी खंयचोच ॲपाक जॉयन जावचे ना. अजून मेरेन आमचो स्टेटमेंट तोच आसा की आमी खंयच्याच ॲपाक जॉयन जावचे ना. दुसरें आसा पळय ते मल्टिपल ॲप आमच्या गोंयान कशेंच फिजिबल ना. वाळपय गाडी गेली जाल्यार ती वाळपय 10 दीस नाल्यार 15 दीस रूम करून रावचो पडटलो, तेका आनी मागीर परत येवचो पडटलो म्हणून दुसरी ट्रीप घेवन. हेंवूय आमी तुमकां सांगलेलें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंगान सड्यावयल्या NCPORांत पोलार भवन, सागर भवन आनी सायन्स ऑन स्पियर ह्या 3 आधुनीक प्रकल्पांचे उक्तावण केले. ह्यो सुविधा पुराय संवसारांत थोड्याच जाग्यांचेर आसात. देशांतली अशी ही एकमेव संस्था म्हूण मंत्री उलयलो. संशोधन आनी विज्ञानाचे नजरेन खंय म्हत्वाचो पावंडो. सड्यावयल्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च सेंटरांत केंद्रीय विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पृथ्वी विज्ञान मंत्री दोतोर जितेंद्र सिंगान पोलर भवन, सागर भवन आनी सायन्स ऑन स्पियराचें उक्तावण केलें. This is one of the very few institutes of its kind in the entire world, and definitely the only one in the country. And considering the kind of emphasis that Prime Minister Narendra Modi is now giving to the blue economy, and it was he who not once but on 2 consecutive occasions from the ramparts of the Red Fort in his Independence Day address mentioned Deep Ocean Mission, which in other words is an indication of the fact that when India's economy grows further, now that from the fragile 5 we are 5, now we'll be 3 soon, and then we rise to the top by 2047 as Viksit Bharat, as most of us envisage. These are the sectors which are going to add value to our economy. We have a huge coastal area, 11,000 to be precise. It was never explored, or even if explored, it was underexplored by the earlier government. So thanks to Prime Minister Modi, he has awakened the countrymen, also the scientific fraternity, and therefore an institute like this is not only going to be serving the purpose of research, but it's also going to add hugely A, to the economy of the country and thereby also the global economy, and B, don't forget that now we are living in an age of geopolitics, and geopolitics of ocean is a new subject under discussion, and therefore India is now ready to take the responsibility of being not only a global player in geopolitics of ocean, but also a global leader, and may I also mention a global guardian, for the very reason that the information obtained from here, the analysis obtained from here will help in disaster preparedness, also address the climate concerns of future, also study the weather patterns, not only confined to the shores of India but the entire world. So I think in a single sentence, this is an institute which is going to become a medium of India emerging as a global player in ocean science and thereby also in the geopolitics of oceans. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सेगीत 2 दीस पडपी पावसाक लागून मेर्शेच्यान कदंबा पठारार वचपी सर्व्हिस रोडार व्हडलो फोंडारो पडला. 2 दिसां फाटीं प्रुडंटान ह्या रस्त्यार शेकरे आयल्यात फोंडकुलां पडून रस्तो धोकादायक जाला म्हूण रिपोर्ट केल्लो, मात अधिकाऱ्यांनी काना मनार घेतले ना. बेरेस्तारा फातोडेर ह्याच फोंडाऱ्यांत पावसाचे भरिल्ल्यान एक स्कूटरवालो फोंडाऱ्यांत पडलो. फाटल्यान येवपी गाडयेच्यान डॅश कॅमेरांत घडणूक कॅप्चर.
फाटल्या दिसांनी पयले आमी प्रुडंटानूच एक एक्सपोज केल्लो की जो बायपास जो सर्वीस रोड हांगा स्टार्ट केला, कित्याक जो मेन रोडाक काम चालू आसलें म्हणून सर्वीस रोड स्टार्ट केल्लो, इतके दीस जाले आतां स्टार्ट केल्लो, पण सर्वीस रोडारू काम केल्ले ते कळोन येता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केल्ले थंयसर ते केबल घालपा खातीर ते काम करून जाले, मात जे टेम्पररी तेंच्यांनी ते गुणे घातलेले ते खंय तरी गाडयो वचून गेले आनी होल पडलेलो, आनी आमीच जे प्रुडंटान हांगा तेन्ना दाखयल्ले की हांगा एक्सिडंट जावं शकता म्हणून प्रुडंटानूच परत सांगता आमकां प्रुडंटांनी तेन्ना सांगलेले की हेजेर खंय तरी एक्सिडंट जाल्यार तेज्याच फुड्यान त्याच राती त्याच टायमार खंय तरी गाडी त्या होणक्यान गेली आनी पडलेली. आनी काल आमी एक व्हिडियोय पळयलो की एक जो डॅश कॅमेरांतल्यान जो रिकॉर्ड जाल्लो त्याच रोडा वयल्यान सरळ हो एक्चुली सर्वीस रोड हो चालू आसलो आनी त्या सर्वीस रोडान लोक वयताले आनी त्याच्या डॅश कॅमान जो कॅप्चर जाल्लो की हांगाच्यानूच हो जो स्कुटरवालो आहा तो ह्या होणक्यान गेलो आनी तो पडलेलो आसा. सद्याक तरी आतां खंय तरी गव्हर्मेंटाक जाग येयली कोण तरी पडोन हांगा म्हणून आतां जो सर्वीस जो रोड आसलो तो आतां बंद केला आनी मेन रोडा वयल्यान ट्राफीक डायवर्ट केला. हो येदो व्हडलो आतां होणको हो आतां पळोवंक शकता, येदे व्हडले हांव अर्दे पांय सुमार पळय आतां भितर गेल्लो आहा, येदो व्हडलो होणको हो कमीत कमी हांगा अशें कळोन येता की हांगा इलेक्ट्रिसिटीचे केबल जे केबलाचे काम हांगा चालू असले आनी तेंच्यांनी टेम्पररी हांगा जे फातर घातलेले ते खंय तरी व्हांवून गेल्या. लोकांचे आतां म्हणणें आहा की बेगींतल्या बेगीन हो रोड जो आतां होणको तुमी पळोवंक शकता म्हाजे दोनी पांय भितर गेल्ले आहा, सो बेगीन येदे व्हडलो होणको हो पुरोवचो आनी जो लोकांक वचपा खातीर हो रोड जो सर्वीस रोड आसूनी पण लोक वयता हांगा कित्याक मेडशे वचपाचे मागीर रायबंदरा वचपाचे लोक हो रोड यूज करता वचपा खातीर, सो बेगींतल्या बेगीन हो रिपेर करपाचो हेच लोकांचे सरकारा कडेन विनंती आहा. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.